नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत पावल्या उपरांत गोविंदान पयलेच फावट उलयलो मिडिया कडेन। फोंड्या कार्यावळींत केल्ल्या विधानाचेर मिडियान केलो विपर्यास म्हूण मंत्री गोविंदाचो आरोप। म्हापशेच्या पेड्या वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत दोगांक अटक। अपघातांत 12 वर्सांचे चलयेक आयिल्लें मरण। दुचाकीन धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान काडिल्लो पळ। सत्तरी ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची चोरांनी फोडली फंडपेटी फोडपी चोरांक 48 वरां भितर धरचे, देवस्थान सेवा समितीची मागणी। अंत्रुज मालांतल्या फामाद फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची जाल्या अवतिकाय। किल्ल्याच्या साबार वंटींक पडल्यात वेरो। पावसान केन्नाय कोसळपाची भिरांत। बेगोबेग दखल घेवन करची दुरुस्ती, शिवमोगिनी केल्या मागणी। सायबर पुलीस विभागान 1.2 कोटी रुपयांच्या फटवणूक प्रकरणात कर्नाटकांतल्या के कृष्णमूर्ती केली अटक। पोरण्या गोंयच्या एका थळाव्या वेपाऱ्यान चड परतावो दिवपाचो हायस दाखोवन घातिल्ली टोपी। धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या बायपास रस्त्या लागसार कोयराच्यो राशी यो वच करप्यांक सोंसचो पडटा त्रास। पंचायतीन दखल घेवन सीसीटीव्ही बसोवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। म्हापशा पेड्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत पुलिशेन दोगांक अटक केल्या। मंगळारा रातीं जाल्ल्या अपघातांत 12 वर्सांच्या चलयेक मरण आयिल्लें। अपघाता उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्ल्या दुचाकी चालकाचो सोद घेवपाक पुलिसेक येस आयला। मात दुचाकी चलोवपी अल्पवयीन आशिल्ल्यान पुलिशेन ताचो बापूय शाबीर शेख हाका अटक केल्या। तशेंच दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या रिहान शेख ह्या 18 वर्सांच्या तरणाट्याकूय अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। ती रोड क्रॉस करपाक आसली सर्वीस पेड्यातली जंक्शन आहे। रोड क्रॉस करताले आणि मागीर बुलेट आयलो फास्ट आसलो बुलेट आलो ताका हिट करून गेला तो बुलेट पडलो थंय पडली तेजी पयली फ्रेंडाची पयली। मागीर तो बुलेट उठून गेलो तो धांवलो थंयसून धांवलो ती रोल जावन पडली ती रोल जावन पडले दुसऱ्या सायडीक आणि तो चेडोय पडलो तो धांवलो तो मागीर उठून धांवलो आपली गाडी घेवन। चेडू कितल्या वर्साचे? 12 वर्साचे। 12 वर्साचे रावपी थंय पेड्यानूच पेड्यान आजिलो कडेन रावता फाटल्यान शेटेवाडी। आणि मागीर कितें जालें? मागीर म्हाजी फ्रेंड आयली शेटीवाडी मागीर ताका कारान बसून हांगा आजिरून सोडली आजिलोन हाडला। कितें नांव बी कळ्ळां चेडवाचें? आकांक्षा। आकांक्षा मरे तो बायकोलो मारलो आनी तो पडलो मागीर तो उठून तो पडलो गाडी घेवन चेडू कितें रस्तो क्रॉस करताले? चेडू रस्तो क्रॉस करताले। ओके। हो बायकोलो स्पीड 120 स्पीडीचेर बायकवालो आसलो? बायकोलो आसलो ताका मारलो मरे ती चेडू पडलो आनी तो थिंगा वचून पडलो तो परत तो उठून पडलो तो। आम्ही आसा सध्या म्हापसा पेडे हायवेचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सध्या अशी खबर कळ्ळ्या की सांजेच्या वेळार 7:30 पावणे 8 ह्या वराचेर एक हिट अँड रन हांगासर ह्या हायवेचेर जाल्ल्याची खबर। एक 12 वर्साची चेडू हांगासरल्यान सर्वीस रोडांतल्यान ह्या हायवे वयल्यान क्रॉस करताले फुडल्या सर्वीस रोडार वचपा खातीर आणि अचानक समोरच्यान पर्वरी सायडीच्यान कोलवाळे करसवाडा सायडीक वयता आसतना एक बुलेट रायडर जो आसा तो हांगासरल्यान ह्या हायवे वयल्यान हाय स्पिडीन येतालो आणि अचानक तेजी जी गाडयेचो धपको आसा त्या चेडवाक लागलो आणि ते थेट रोल जावन ते दुसऱ्या लेनीर हायवेचेर उसळून पडले आणि जो बुलेट रायडर आशिल्लो तोय खंय तरी फुडें वचून पडलो। जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तो बुलेटीचेर जो भुरगो आशिल्लो तो आपल्या गाडये वयल्यान हांगासरल्यान सध्या तेणी पळ काडलेली आसा। जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तेन्ना हांगासर जे काही शॉपकीपर्स आशिल्ले जे काही लोकल भुरगे आशिल्ले जेन्ना हो एक्सिडंट तेंच्यांनी पळयलो तेंच्यांनी थेट ह्या हायवेचेर धांव घेतली। त्या चेडवाक एका 4 व्हिलरीचेर घातले आणि म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी चोरांनी फोडली। फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्ल्याचो अदमास आसा।
फंड पेटी फोडपी चोरांक पुलिसांनी 48 वरां भितर धरचे अशी मागणी देवस्थान सेवा समितीन केल्या. वाळपय पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सुमारे अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडपेटी आहा ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी देवळांतल्या भितर गर्भाकुडींतय वचपाचो प्रयत्न केला. हांव ताका लागून सरकारा कडेन मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा ह्या चोरट्यांची जी टीम आहा त्या टीमीक 48 तासाच्या आत तत्काळ तांकां धरचे. कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता आहा. क्लीन करपाक रावता शेळकर म्हणून एक भुरगो येता रेग्युलरली तो स्वच्छ परिसर सगळो क्लीन करता. ताणें म्हाका जवळ जवळ 40 सुमार फोन केलो. हांव शॉकिंग जालो. धक्कन कोण उलयता भाऊ रामदास उलयता अशें म्हणपाक लागलो आनी देवस्थानची फंडपेटी फोडल्या. पूण म्हाका सांगो सर म्हाका शॉकिंग जालें. म्हाका गांवांत अरे इतले लागीं हें परिसर आमी सगळो गांव लागीं आसून सकाळी इतली घटना घडली कशी. तर अशें हांव इतलें अशें म्हणटा की सरकारी यंत्रणेक आमी नंतर पोलीस डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें देवस्थान समितीक. हांवें ताच्या पयलीं एक गोश्टी काय नमूद करता की सगळे आमचे पंच सदस्य आय मीन हेजे देवस्थान समितीचे सदस्य जे पळय आहा तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें. ग्रामस्थांक कळ्ळें सगळे जमून मागीर पोलीस यंत्रणेक आमी इन्फॉर्म केलें. ते आयले तेणी तेंच्यो आपल्या फॉर्मेलिटी सगळी केल्या. तरी पण हांव अशें म्हणटा ही पयलीच गोश्ट न्ही. फंडपेटी देवस्थानची फोडपाची ही दुर्दैवान दुसरी घटना घडटा. आमकां ह्या गोश्टीची भयंकर खंत जाता. हांव सरकारी पोलीस यंत्रणेक अशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 आवर 48 तासांत ही इन्व्हेस्टिगेशन कितें ती कंप्लीट करून चोराक तेंच्यांनी गजाआड करपाक जाय. आनी आता ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा. पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले आणि तांकां जे पुरावे लागतले म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आणि ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले. आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जे काम केलां ताका भितर उडोवपाचें. अंत्रुज म्हालांतल्या फामाद फर्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. गोंयांत मॉन्सूनाक सुरवात जाल्ली आसा तेन्ना ह्या किल्ल्याच्या साबार वणटींक वेरो पडिल्ल्यान केन्नाय कोसळूं येता. देखून कसलीच दुर्घटना जावचे पयलींच संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून दुरुस्तेचें काम हातांत घेवपाची मागणी शिवमोगेंनी केल्या. अंत्रुज म्हालांतल्या फामाद फर्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन ह्या किल्ल्याची एक वणत कोसळपाची भिरांत उक्तायत बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. पूण आतां मॉन्सूनाक सुरवात जाल्ल्यान भर पावसांत ह्या किल्ल्याच्यो साबार वणटी कोसळपाची भिरांत आतां परत एक फावट शिवमोगींनी उक्तायल्ली आसा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून ह्या किल्ल्याच्या दुरुस्तेचें काम हातांत घेवपाची मागणी शिवमोगींनी केल्या. जो पळय भाग आहा हो भाग जाल्यार म्हयनो पयलीं सामको ओपन जाल्लो आसलो. ते बरोबर आतां हे फुडें कील सामकें ओपन जाल्लें आहा. तर हे बेगीन म्हाका दिसता हे रिपेरी करपाची गरज आसा. हे पावसाचो बरो तडाको आहा त्या तडाक्या पयलीं म्हाका हे रिपेरी केल्लो एकदम बरो. पावसान कोसळपाक शक्यता आहा. त्या लागून मातशें बेगीनच्या बेगीन हेजें रिपेरींग करचें. ते गव्हर्मेंट कित्याक लागून कोसळपाचें हे पावस हे आहा न्हू आनी ती सबंद हे गेल्लो आहा तो उदक साठोवन उरता. त्या लागून ते वयता ते उदका तेंचे वाट उरूना. त्या लागून ते सगळें चड करून गेल्लो. सो 3-4 कडेन 3 कडेन सकयल आहा आनी हो पयलीं उजडा गेल्लो आसा तो आतां आनी क्रॅक जाला. तो तर रोखडोच सामको हे जाता. सो रिपेरींग जालें जाल्यार पावसा कोसळटलें. रिपेरींग ना जालें जाल्यार पावसान हे कोसळटलें. मागुडे हांगसरल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो किल्लो सद्या चर्चेत येयल्लो आसा. गेले कांय दीस पयलीं हांगा एक भिंतीक तडो गेल्लो दिसून येयल्लो आनी आतां परत पळयत जाल्यार हांगा एक 3-4 भिंतीक तडे गेल्ले आसा. मोठे तडे गेल्ले आसा आनी केन्नाय कोसळपाची शक्यता आहा. मोठो पावस पडटा ताका लागून उदक मोठ्या प्रमाणान हांगा सांठोवन उरता. 2-3 वर्सां पयलीं हांगा पडलेली एक भिंत अजून पर्यंत रिपेर केली ना.
ताका लागून आतां जर पावसांत फुडले जर 2-3 म्हयन्या पावसान जर भिंत कोसळ्ळ्यो जाल्यार त्यो परत रिपेर जातल्यो काय ना असो शिवप्रेमी कडेन एक प्रश्न निर्माण जाला. सद्याचे स्थितीत तर अजून पर्यंत हांगा कोणी दखल घेतलेली ना. फक्त शिव जयंती निमित्तानूच हांगा मोठे कार्यक्रम साजरे केले जाता आणि याची दखल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेवची अशी मागणी फोंडेचे शिवप्रेमी करीत आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. दारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या बायपास रस्त्या लागसार कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात. थळावे पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 6 म्हयने पयलीं अशी कोयराची समस्या उसगांव गांवचे पंचायत क्षेत्रांतल्या MRF जंक्शना लागसार उप्रासिल्ली. उपरांत थळावे पंचायतीन दखल घेवन CCTV कॅमेराज बसयल्ले. देखून ह्या सुवातेरूय दारबांदोडा पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. हांव हांगासर पिळ्या म्हणजे भुमिका नगर बायपास हायवेचेर आसा. तुमी आतां फाटल्या दिसांनी पळयत आसले जेन्ना 620 कडेन कचरो उडयताले थंय बूथ दवरले कचरो उडयताले आनी तेजेर आमी सगळ्या मिडिया मार्फत सगळ्यांक सांगलें आनी हेजेर मातशें कंट्रोल हाडचो म्हणून आतां CCTV कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी तेजेर आतां टोटल हें येयल्लें आसा आनी तेजी उसगांव पंचायतीचो सरपंचान घेतलेले आनी ताचो बरोचसो कंट्रोल येयल्लो आसा. आतां तेच लोक आनी हांगासरले लोक आतां हांगासर बायपासाचेर हें आसा नॅशनल हायवे आसा हायवेच्या सायडीन सामको इतलो कचरो हाडून उडयता तेजेर कोणाचें नियंत्रण ना. आनी आमी सुद्दां फाटल्या दिसांनी हांवेनूच पर्सनली एका ग्रामसभेक हें काडलेलें कितें म्हणून कचऱ्याचेर खंयचेर तरी नियंत्रण ना गार्बेजीचो खंयचोच कंट्रोल ना आनी फक्त सरपंचाक कितलेच फावटी सांगलें आमी पूण हेजेर मातसो पूण आतां लोक हे बायपासाचेर पळयलें आसतलें हांगा ग्रावंड एक आसा ते सायडीच्या सगळ्या वाठारांनी सगळे सायडीन हाडून कचरो वयता कचऱ्याचे मोठे ढीग जाल्ले आसा. हांव सरपंच किंवा कन्सर्न पार्टी किंवा MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी हे जे कंट्रोल हे गार्बेजीचेर मातसो लक्ष दवरचें कारण नाजाल्यार हांगासर सायडीचे CCTV कॅमेरा बसोवचो नाजाल्यार सरपंचान हांगासर लक्ष घालचें जेणे करून हांगासर सामकें रोगराई पसरची न्ही म्हणून हांव प्रिंट मिडिया मार्फत हांव पंचायती कडेन तशेंच कन्सर्न डिपार्टमेंट कडेन मागता तांच्यांनी हांगा मातसो तो कंट्रोलाक कोणाचें नियंत्रण दवरचें म्हणून. हांगा मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. पयलीं हांगा कचरो कोण उडयनासलेले पूण जेन्ना उसगांव गांवचे पंचायत सुरवात जाल्ली ते जे MRF कडेन जंक्शन आहा त्या जंक्शनाचेर व्हरोन सगळे कचरो उडयताले पूण आतां कितें जालां थंय CCTV लायल्ले कारणान थंय कोण कचरो उडयना आनी हांगा आतां तेंच्यांनी हे रस्त्याची कुशीन चालू केला. उसगांव पंचायत सोडून आतां दारबांदोडा पंचायतीन क्षेत्रांतल्या ह्या भागांत कचऱ्याचें लोण सुरू जाल्लें आसा. मोठ्या प्रमाणात लोक कचरो उडयता सांजचो सकाळचो पिशव्यांनी भरून हे कचरो उडयता एक प्रकारची दुर्गंधी हांगा सुट्टा. आनी पंचायत जी आहा तेणी हे विशयी गंभीर दखल घेवची आनी जाता तितलो बेगीन हांगा CCTV फुटेज नाल्यार आनी कितें लावन हो कचरो जो आहा तो बंद करचो. टीव्ही खातीर दारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपा खातीर मुख्यमंत्री राज्यपालांक पत्र बरयतले काय गावडेक राजिनाम्याची संद दितले हे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावलां. मंत्री गोविंद गावडे सद्याक गोंया भायर आसून ते 29 मेक गोंयांत येतले पूण ते आयज गोंयांत परतले. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपा खातीर मुख्यमंत्री राज्यपालांक पत्र बरयतले की गावडेक राजिनाम्याची संद दितले हे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावलां. गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सद्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा. मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्ल्या गंभीर आरोपांची दखल भाजपाच्या नेत्यांनी तशेंच कार्यकर्त्यांनी घेतल्या. ताका लागून गावडेंचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी जायत आसा. गोविंदाक उडयलो जाल्यार मंत्रिमंडळात स्थान मेळोवपा खातीर इत्सुकांची सद्याक नेटान तयारी सुरू आसा. मंत्री पदा खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कायदो व्यवस्था इबाडल्या, भ्रष्टाचार वाडला, सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यात ना, इतली सगळी प्रकरणां घडून लेगीत मुख्यमंत्री ओगी कसो? तो आपल्या भ्रष्टाचारी मंत्र्याचेर कारवाय कित्याक करिना? कित्याक तर ह्या सगळ्या गजालींनी मुख्यमंत्र्याचो हात आसा असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केल्या. मंत्री गोविंदान केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर ठाकरे उलयतालो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी केला तेन्नाच्यान आपूण भाजपा सरकाराचेर लक्ष दवरून आसा. भाजपाच्या राजवटीन गोंयान कायदो आनी वेवस्था सामकीच इबाडल्या, अपघात वाडल्या, तशेंच भ्रष्टाचाराक वाव मेळ्ळा. सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यात ना, इतल्यो सगळ्यो गजाली जावनूय मुख्यमंत्री वोगी कसो आसा? काय मुख्यमंत्री ह्या गजालींनी सामील आसा काय कितें असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली. मंत्री गोविंदान प्रेरणा दिसा केल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर माणिकराव ठाकरे उलयतालो. देखिए, मैं जब से यहाँ पे इंचार्ज हूँ तब से बहुत सारी कहानियां जो सुनी है इस गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में. जिस तरीके से सीएम या कोई भी उनका मिनिस्टर जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, तो जनता ये समझ रही है कि पैसे के बगैर कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं होता है, ना डिपार्टमेंट में होता है, ना कोई काम वहां पे उस तरीके से किया जाता है. तो ये तो असफलता है इस गवर्नमेंट की, जो बड़े उम्मीद के साथ गवर्नमेंट को चुन के दिया था गोवा की जनता ने, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं. एक तो लगातार भ्रष्टाचार करना, जो मेन मुद्दे हैं उसके तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना. आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ना एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है. जो मेन जिम्मेदारी रहती है कोई भी गवर्नमेंट की बनने के बाद, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे. दिन ब दिन इनको ओपन करेंगे, उन्हीं के लोग करेंगे. उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है, आगे कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली है. तो इसके लिए आज पूरी तरह उनके गवर्नमेंट के अंदर भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं है. सिर्फ झगड़े जो हैं वो पैसों के लिए झगड़े हैं. ये भ्रष्टाचार सरकार है और लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार वहां बैठी हुई है. जो एक बार मुंह से निकलता है ना, वो सच्चाई होती है. और बाद में तुम कितना भी उसको बनाते रहो तो वो लोग समझ चुके रहते हैं. उस वक्त दुरुस्त करने की भी जरूरत नहीं रहती, लोग समझ जाते हैं. तब उनकी बात ही नहीं है. उसने जो बताया वो हम समझते हैं कि किसी से भी कहने से उसका 100% सही है, क्योंकि उनका देखा हुआ आदमी बता रहा है, उनका घर का आदमी बता रहा है. नहीं, इस तरह ऐसी बात है. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. दारबांदोडा पिळये बायपास जंक्शनाचेर सायनबोर्ड लावंक नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तिस्क बाजारांत वचपी कांय कार चालक डिवायडराक सर्कल घेनासतना चुकीच्या रस्त्यान कार चलयतात म्हूण थळावे सांगतात. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग रस्त्यांचेर सायनबोर्ड्स आनी बॅरिकेड्स घालचे अशी मागणी सूरज गरड हांणी केल्या. हांव पणसुऱ्या बायपासाचेर आसा. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें कितें हांगा बायपासाचेर रोड हायवेचें काम बरें नेटान चलता आनी आमकांय बरें दिसता कितें हायवेचें काम बरे तरेन जाल्लें आसा. पूण आतां कितें जेन्ना बरे तरेन जाता थंय कांय तरी इलिगिलिटीज जाता. फॉर एग्जाम्पल कितें म्हणटा तें हांगा जेन्ना स्मूथ रोड जाला थंयसर हांगा आतां डिवायडर बी आजून पर्यंत तेंच्यांनी स्टार्ट करूं ना. डिवायडर करूं ना, रिम्बल्स जावपाक अशी कांय गोश्टी करपाची अत्यंत गरज आसा. हांव म्हणना की आयजूच करचें अशें म्हणना, पूण हाजेर मातशें नियंत्रण येवपा कारण नॅशनल हायवे आसल्या कारणान हायवेचे मातशे थोडे रिम्बल्स घालपा जाय. कारण लोकांक खबर नासता कितें हायवे इनकम्प्लीट आसा म्हणून, आनी तेजे बॅरिकेड आसपा जाय, खंयचे मदीं मदीं डिवायडर आसपा जाय. आतां काम चालू आसा, पावस पडल्यार मातशें थांबलेलें आसा. पूण हांव हेजे कडेन मागता, कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी हें मातशें बेगोबेग काम करचें, जेणे करून हांगा नॅशनल हायवे आनी जंक्शन आसल्या कारण 2-3 कडेन हांगासर व्हडलें जंक्शन आसा. कळगूतून गाडी येता, तेच्या उसगांव तिस्कावसून गाडी येता, हे सायडीच्यान फोंड्याच्यान गाडी येता. हे एक ट्रायंगल जंक्शन आसा आनी सर्कल बिलकर आतां खूब गजाली जावपाच्यो आसा. पूण ताका मातशे जे रिम्बल्स आनी जे रोडाक पळय स्ट्रिप्स मारचे पडटा, हे मारपा जाय, ते मातशे बेगीनच्या बेगीन मारून घेवचे आनी तेजी हे करचे, रिम्बल्स बी बेगीन घालचे अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मारता की जेणे करून हांगासर कांय तरी मेजर एक्सिडेंट जावचो न्ही. हेका लागून हांव सरकारा कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता.
रोल ऑन रोल ऑफ म्हळ्यार रोरो फेरीचो ट्रायल रन सुरू जाला. सोडून रायबंदर रुटार ही ट्रायल सुरू आसा. कितलीशींच वर्सां जाली ह्या रोरो फेरयेची लोक वाट पळयताले. रोल ऑन रोल ऑफ म्हळ्यार रोरो फेरीचो ट्रायल रन सुरू जाला. सोडून रायबंदर रुटार ही ट्रायल सुरू आसा. कितलीशींच वर्सां जाली ह्या रोरो फेरयेची लोक वाट पळयताले. रोखडीच रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा चोडण रायबंदर रुटार सुरू जातली म्हूण कळटा. 16 चारचाकी, 40 मोटरसायकली आनी 50 लोकांक व्हरपाची तांक ह्या फेरयेंत आसा. ही रोरो खंय 7 मिनटां भितर रायबंदरच्यान चोडणा पावतली म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. आयकात. रोरो फेरीज आसा पळय न्ही, एक नवो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या नव्या प्रोजेक्टाक आमकां वी हॅव टू टेक ऑल केअर. आतां पळय रोरो फेरीज बांदून रेडी जाल्ले आसात, ते फिनिशींग आसा. वी हॅव टेकन अ ट्रायल ऑल्सो, बट जी कोण कॅप्टन आसा हें आसा तांकां जशी फ्लायटाक जितकी वरां तांणी हें घेवपा जाय, अजून पर्यंत नवो प्रोसेस म्हणून तांकां ईच ऑफ दी कॅप्टन दे वील ट्रेन कॅप्टन कोण चलयता तो ताका कमीत कमी 50 वरांचे ताजें हें आसपा जाय ताका, कळ्ळें न्ही. जसो फ्लायट टायम पायलटाक आसता तशें. सो वी आर वेटिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स. विदीन जाले जर जाय जाल्यार विदीन मंथ जावपाक शकता. वी वील सीक परमिशन फ्रॉम दी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर. रोरो फेरीज वील रियली डिफायन आमच्यो कॅपेबिलिटीज अँड पोटेन्शियल. इफ यू लूक ॲट दी रोरो फेरीज, इट इज नॉट जस्ट अ फेरीज, इट इज अ टुरिजम कायंड ऑफ थिंग. पॅसेंजरां खातीर AC कंपार्टमेंट आसतलो, त्या कंपार्टमेंटा भितर सेपरेट ते हें बी म्हणजे आमची 4 व्हिलर येता, 2 व्हिलर येता तांचे कडेन न्ही, तांकां येवप वचप सेपरेट आसता. सो दे वील नॉट इंटरफियरींग विथ द ट्रॅफिक ऑफ दीस व्हेकल. सेकंडली, बोथ दी व्हेकल्स एका बरोबर 16 ज्यो 4 व्हिलर आसा, एकाच बरोबर 16 4 व्हिलर बरोबर वतली. ही फेरीज आसा पळय न्ही, रायट नाव इट टेक्स अबाउट 12 मिनिट्स. इट वील टेक 7 मिनिट्स. आनी 7 मिनिट्स जाला आसतना फर्स्ट कम फर्स्ट आउट ही हांगच्यान भितर सरतली. मदीं इंजीन ना ताका. इंजीन इज फिटेड ऑन द टॉप अँड द सायड्स आनी कॅप्टन वील सीट ऑन दी टॉप. सगळी पॅसेज आसा पळय न्ही ती ताका मेळटली. दोनी सायडीनी 8 16 व्हेकल्स 4 व्हिलर वतली डबल लायन. मदीं जो स्पेस आसा तातूंत भितर 2 मोटरसायकली, अरावंड 40 मोटरसायकल अँड अरावंड 80 to 100 passengers. All this will be carried in one shot and only with 7 minutes. आणि 7 मिनिट्स म्हणले जर जाय जाल्यार ताका दोनी सायडीनी इंजीन, दोनी सायडीनी ताका रॅम्प्स तुजे वचपा खातीर रॅम्पाक हें आसा पळय न्ही तें. हे सगळे फॅसिलिटीज एक फावटी पळयतकच आमकां इट वील गिव अ ह्यूज बूस्ट टू दी टुरिजम ऑल्सो. चोडणा हो एक गांव असो आसा त्या गांवान फेरी लागतात. सो फाटले फावट सुद्दां जेन्ना फेरीची प्रायस वाडलेली तेन्ना थंय एजिटेशन जाल्लें. सो रोरो फेरीचें कशें कितें आसतलें? सध्या तरी ताजेर निर्णय घेवंक ना सरकारान कशें आसतलें तें. पूण जशें आतां आहा युजली 10 रुपया पर व्हेकल 4 व्हिलर तशेंच दवरतले सध्या. पण ते निर्णय अजून तसो घेवंक ना. जनरल लोकांक कम्युटर्स येता तांकां कॉस्टली आसता ना कम्युटर्सांक आनी 2 व्हिलर्सांक आमी चार्ज करीत ना न्हू. आसा तशें हे फेरयेन बरें बसपाक 50 लोकांक ते प्रोविजन आसा. तशेंच 35 मिटर लांब आहा ती फेरी. भितून 15 ते 16 4 व्हिलर्स आनी एक 60-70 2 व्हिलर्स ॲट अ टायम वचूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या वर्सा प्रमाणे अंदूय मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गाचे संरक्षण वणत कोसळपाची भिरांत आतां राजन कोरगांवकर हांणी उक्तायिल्ली आसा. संरक्षण वणटीक वेरो पडिल्ल्यान भर पावसान ही वणत केन्नाय कोसळूं शकता. ह्या महामार्गाचेर येरादारीचे येवच सुरूच आसता, देखून कसलीय जिवीतहानी जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन पावलां उबारची अशी मागणी थळावो नागरीक राजन कोरगांवकर हांणी केल्या. आयज आमी एक्चुअली खरें म्हणजे परीक्षण केलें, कित्याक आमी सुरवातीपासून आता हेसरपर्यंत येयले. मधोमध 2 ते 3 कडे कंप्लीट भेगा पडलेले आहात एकदम जॉईंटाक आणि हे बरे साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स आसा. आणि हेच्या वरसून इतले सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळतली म्हणजे कोसळतलीच आणि ती सुद्धा एकदम नाहक बळी कोणतरी ठरलो जातलो. खरं म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टराचे कार्य आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें कार्य केलें आणि कितें तेजेर कोणी लक्ष घातला हो प्रश्नचिन्ह तयार झालेलो आसा. खरें म्हणजे एक तर निकृष्ट दर्जाचे काम केलेले आसा हे सिद्ध जाता.
ही माती काढली, पण हे बरेचसे मातीचे भाग कोसळले. आता हयसरली जी माती आसा ही सुद्धा मातीसाठी कितें तरी प्रोटेक्शन करूंक जाय आसली, धाकटी भिंत घालूंक तरी जाय आसली आनी ती सुद्धा घालूंक ना. सो हे सगळे काम अर्धकूट दवरलेले आसा आणि ह्याच्यासाठी खरें म्हणजे आमदाराक हांव जबाबदार धरता, कित्याक आमदारचें लक्ष नाही सिद्ध जालें. हे जर आमदारचें लक्ष असलें जाल्यार हे अशें घडचें नासलेलें. गेल्या वर्सा ज्या पद्धतीने दरड कोसळ्ळी आणि प्रोटेक्शन वॉलय कोसळलेली होती आणि त्या खातीर हो रस्तो पुराय बंद आशिल्लो आणि जो पयलींचो रस्तो NH17 म्हणून आशिल्लो त्या रस्त्याल्यान जे अवजड वाहनां वयताली तेन्ना ती चडटाना आणि उतारतना खूब त्रासदायक आसताले. तो रस्तो धोकादायक आशिल्लो आणि पावसा पयलीं हो रोड आता जे प्रोटेक्शन वॉल बांदून ओपन केल्लो आसा, पूण जे प्रोटेक्शन वॉल बांदले तेकाय खंय तरी धोको आसा कसो दिसता की एके सायडीन खंय तरी लवणटा कितें की ती भिंत अशें दिसून येता. त्या खातीर सरकारान आनी जे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आसा तांणी लक्ष दिवचो. पावसा पयलीं ही जी दरड कोसळटली आनी एखाद्या वेळी जर दुर्घटना घडली तर ताका जबाबदार कोण, त्या खातीर सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत